खणी बंद पडिल्ल्यान अवलंबितांचे संसार उबंतर पडपाक लागल्यात अशें आसले तरी खण प्रस्नावयल्यान राजकारण्यांचो खोखोचो खेळ चालूच आसा। बहुतेक आमदार, मंत्री, जापसालदारकी खासदारांचेर वा मुख्यमंत्री पर्रीकाराचेर धुकलून मेकळे जाल्यात। भाजपानूच हो प्रस्न सोडवचो अशें तांचें म्हणणें। गोंयचे फुडारी उतरां दिवन खण अवलंबितांक फटयत आसात अशें आपचो अध्यक्ष एल्विस गोम्स म्हणटा। दोनूय कडेन भाजपाचें सरकार आसा जाल्यार खण पेडेस्तांक दिल्ली धरणे धरपाक कित्याक वचचें पडटा अशें तो विचारता। MMDR एक्ट जो आसा हो एमेंड जायना म्हणून सेंटरान हांकां स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगून 1 म्हयनो जालो अशें एक न्यूजपेपर सांगता, जाल्यार हे आजून लोकांक हांगा मायनिंग डिपेंडंटांक फटयता। तर आज ते म्हणटा की स्टेक होल्डरांनी सुप्रीम कोर्टान वचचें म्हणून। स्टेक होल्डरांनी म्हणजे सरकारांनी कित्याक जाय? एक टायम असो आसलो म्हणटाले सरकार केंद्राक आमचो आसा, जर राज्यानूय सरकार BJPचो आसूंक जाय। आनी आज अशी परिस्थिती आयल्या की ह्या लोकांक मायनिंग डिपेंडंट जे आसा तांकां वचून दिल्लीक वयचें पडटा आनी दिल्लीक वचून ते आतां एक हें करपाचें आसा, जंतर मंतराचेर एक म्हणजे एक निदर्शनां करपाचें आसा। ही कित्याक परिस्थिती आयली आज? केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही कडेन भाजपाचीच सरकार आसूनय खणीचो विशय हुमकळत उरिल्ल्याचें मान्य करत सरकारांत मंत्री आशिल्ल्या गोविंद गावडेन बॉल पर्रीकाराच्या रिंगणात उडयला। मुख्यमंत्री दुयेंत आशिल्ल्यान खण प्रश्नाची फाटपुरवण करपाक कळाव जाला आसूये अशें तो म्हणटा। मायनिंग सुरू जावप कठीण हेंवूय तो मान्य करता। आयकात ताची उतरां। हांवें काय एश्युरन्स केन्ना दिवं नाशिल्लें, पूण आमी प्रयत्न करतलो अशें सरकारान म्हणिल्लें आशिल्लें। पूण जे कितें स्टेटमेंट जे आशिल्ले ते इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर आशिल्ले, कारण जे डेलिगेशन्स जी मायनिंग डिपेंडंटांची घेवन दिल्ली वताले तातूंत हांवूय काय नाशिल्लो आनी कितें जालां थंय मिटिंगे तें म्हाकाय काय खबर ना। तर हें कोअलिशन गव्हर्मेंट आसा, सरकार भारतीय जनता पक्षाचे सेंट्रलाक एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आसा आनी ह्या सगळ्या संदर्भात गोंयानूय BJPचें सरकार एकठांय आसा। आनी दोन्ही जे दुसरी गोष्ट आसा, म्हाका दिसता खुबसो अभाव उरलो जो मुख्यमंत्र्याचे जे आजार जो आसा तो एका खुबसो मातसो पाठपुरावो करपाक एखादें कमी पडले आसपाक शकता, हेंच हांव ह्या वेळाचेर म्हणत। पूण मायनिंग सद्या स्थितीन जावपाक ही खूबच डिफिकल्ट आसा। उपसभापती आशिल्लो मायकल लोबोचोय सूर तोच। तो म्हणटा खणींचे बाबतींत MMDR कायदो केंद्र सरकार चालीक लायतलें का पावणी करतलें हे मुख्यमंत्री ह्या नात्यान पर्रीकारानूच लोकांक सांगपाची गरज आसा। सोमारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन आयले उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो, पळयात। 9 म्हयने जाले मायनिंग बेल्टाचे लोकांक त्रास जाला। हांव जाणा तेंचें दूख कितें पळय तें, बारीक लोकांचें दूख म्हाका समजता आनी तेचेरूय सोल्युशन चीफ मिनिस्टरान हाडपाक जाय आनी कितें सत्य आहा तें सांगपाक जाय की कशें जातलें तें हें सॉल्व। मायनिंग प्रॉब्लम गोंयान सॉल्व कशें जातलें तें तेणें सांगपाक जाय। आयदर सेंटर वील एमेंड द MMDR एक्ट, पार्लमेंटान घालून एमेंड करतले काय इट हॅज टू गो फॉर ऑक्शन, तें तेणें डायरेक्ट गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय। हें म्हाका तरी दिसता, बिकॉज ही आमचो माई बाप तो न्हू, चीफ मिनिस्टर तो, तेणें सगळें करपाक जाय की आमी तेचे भरोसेचेर रावता की बाबा हे तो कितें तरी करतलो आनी तें मायनिंग चालू जातलें। कितें करूंक शकता तें सांगूंक जाय, आपूण हें करूंक शकता काय ना तें सांगपाचें, हें म्हाका तरी दिसता। आनी म्हाका दिसता की ह्या विकान नाल्यार फुडल्या विकान तरी तेणें सांगपाक जाय। तांकां पण खबर आहा कितें जावपा तें ना, म्हणजे कितें आहा ही नोज नाव देर आर इंडिकेशन्स कमिंग फ्रॉम सेंटर वेदर दे आर गोइंग टू डू इट ऑर नॉट। इफ नॉट देन द नेक्स्ट ऑप्शन शूड स्टार्ट। 9 म्हयने डिले जाले आमी। सो इफ MMDR एक्ट एमेंड जायना जाल्यार ऑक्शन शूड स्टार्ट। सरकाराक तेको दिल्ले विजय सरदेसायानय प्रतिक्रिया दितना खण प्रश्नाचो बॉल असोच भाजपा खासदारांच्या रिंगणात उडयल्लो। लोकसभा वेंचणूक जिखतले जाल्यार मायनिंगाचो प्रश्न भाजपाकूच सोडोवचो पडटलो अशी भुमिका ताणें घेतिल्ली। याद करात ताची उतरां। आतां हो इश्यू असो आहा की हो इश्यू 2 डिपार्टमेंटा भितर आहा, एक मिनिस्ट्रीन 2 डिपार्टमेंट, एक लॉ एक मायनिंग। हे 2 डिपार्टमेंटाचे भितर कोऑर्डिनेशन करून कोणें करप तें BJPन करप, तें चड करून श्रीपाद नायकान करप, कित्याक तो मंत्री आहा थंय। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब, विराज कामत आणि आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता।